आधीच ग्लोबल कोंकणी फॉरमान नवीन चॅनल सुरू केला आणि तितून मार्गुसान पहिल्याच खात्यात आमच्या ग्लोबल फॉरमानचो इंट्रोडक्शन जे मुजलेले ते आम्ही हांगासर सादर करतो. ही कार्यावळी फुडें वतना हांव मागतां विरमिक्स बाब माजरेलो आनी 2 उतरां उलोवची म्हणून. भावनो आनी भयणांनो, उदर हांवें रवींद्र भावना कडेन थोडक्यान उलयलां की युनेस्कोन एक स्टडी केला. युनेस्को एक इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन जे कल्चरा पासत साहित्य पासत भाशा पासत वावुरता आनी ताणें एक डेटा आउट केला की कोंकणी भास comes under the endangered list of languages. 2 वर्सां कितल्योश्यो भासो मरत आसात, तांचो वापर जायना, लोक ना कोण उलयना म्हणून त्यो फाटीं पडटात आनी मरतात. पूण कोंकणी सारकी भास जी आख्खे गोंयचो लोक उलयता आनी आख्या कोंकणांत उलयतात, ही भास एंडेंजर्ड लिस्टान पडपाची म्हणल्यार आमकां शॉक कसो येवपाचो. हे वाचून हांव थोटाकलो, पूण तांची स्टडी सारकी आसा. तर आमी ताचेर स्टडी करपाक जाय हें अशें कित्याक जाता. आनी एक मेन कारण म्हणटा तें हांवें ऑर्डर सांगलां, ही साहित्य अकॅडमी आनी आमची ऑल इंडिया कोंकणी परिशद हांकां नाका एके वाटेनी कोंकणी भास उरलेली. ताचेर कितें मेळटा ते पयशे करपाचे आनी खावपाचे. त्या पासत ते दुसऱ्या लिपीक मान्यताय दिनात, ते बारून घेयनात, ते तांकां लागीं येयलेले नाकात. आपूण खूब एक देवनागरी लिपी घेवन हांकां कोंकणी चलयतले म्हणटात. ताचो परिणाम हो कोंकणी भास मरपाचे आसता दरपावल्या आनी ताका जबाबदार फकत हे मनीस. सांगत जाल्यार ते मानून घेनात, घेवचेय ना, कित्याक तांकां जाय तशें जाता. आख्खे साहित्य अकॅडमी भरला तांच्याच मनशांनी. तुका आनी म्हाका उलोवंक तुवें चान्स ना. So we are fighting against a tide which is going against us. But we have to keep on fighting. आमी झगडत रावपाक जाय, कित्याक आमची मोगाची भास ती. जावं ती रोमी लिपीन बरोय, जावं ती कन्नड लिपीन बरोय, जावं ती मलयाळी लिपीन बरोय आनी खंयच्याय लिपीन बरोय, सेवा जाता कोंकणी भाशेची. दर एका कोंकणी उलोवप्याक सत्य आसा, हक्क आसा सांबाळून दवरपाक ही आमची कोंकणी भास मरोंक दिवपाची न्हू. कांय कारणां हे युनेस्कोन आउट केल्यात, कित्याक लागून जाता ते सांगतात. एक म्हणल्यार ह्यो दुसऱ्यो भासो लागची आसात पळय त्यो इंग्लीश, मराठी, हिंदी हाचोय प्रभाव ताचेर पडटा आनी कोंकणी भाशेचेर इतलो फोर्स पडटा की ते फक्त मरपाचे एस्टादाक धापयतात. तातूंत हे मनीस जे आगेन आमच्या ऑफिशियल लँग्वेज एक्टान मराठी घातल्या आनी मराठी इज वन ऑफ द रिजन्स वाय कोंकणी मेड हाय टुमॉरो. पूण त्या चलपणान तांकां दितात, पूण कोंकणी भाशा सांबाळटात. रोमी लिपींतल्यान जावं, कन्नड लिपीन जावं, मलयाळी लिपीन जावं, तांकां ते लागीं करिनात. मराठीत तरी करतले, पूण हांव तूं आनी हांव तांकां नाका. दुसरें, युनेस्को अशीच ती फिगर आउट करिना. ते कारणां सांगतात आनी उपाय सुचयतात. जेन्ना ते उपाय सुचयतात तेन्ना ते पॉयंट आउट करतात. उमकी पास, उमके तेजे कारभारी, उमके तेजी ऑथॉरिटी आसा, तांकां कितें फंड्स पासून ते दितात, कितें तरी करात. आनी तांणी स्पेसिफिकली म्हणलेलें आसा, ताचे पुरावे आतां हांव जातले पेपरान येतले की रोमी लिपी शूड बी टेकन केअर ऑफ. युनेस्को सांगता यू हॅव टू हॅव अ डुअल लँग्वेज पॉलिसी इन गोवा. इन गोवा कोंकणी कॅनॉट सर्वाइव विथ वन लँग्वेज, वन स्क्रिप्ट. यू हॅव टू हॅव डुअल लँग्वेज पॉलिसी. ही तेंचें म्हणप. आमचें चिंतप तशें जाल्लें, पूण स्टडी डन एट द युनायटेड नेशन लेवल तुमी सोदपाक हें कशें कितें चलता पळय. सो डुअल लँग्वेज पॉलिसी. सेकंडली म्हाका जाय आमच्या जीके मनशांनी एक RTI एप्लिकेशन गेलेलें टू गोवा कोंकणी अकॅडमी. कॅनेडी प्लीज नोट. हांवें आयकल्ली खबर, पण तरी थोड्या तेंपान पुरावे भायर सोदतले. तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार एक बऱ्या तेंपाचो जर्नलिस्ट रॉन फिडेलिस म्हणून, तुमी ताचें नांव आयकलां आसतलें. सगळ्या पेपरांचेर तो कोंकणी पेपरांचेर बरयता, इंग्लीश पेपरांचेर बरयतालो, हेरल्ड जावं, नवीन जावं, गोवा जावं.
आयज पासून तो तातूंत इनवॉल्व आसा म्हजो चेडो तो इज इन जर्मनी फ्रॉम जर्मनी इज स्टील फॉलोइंग द रोमन स्क्रिप्ट अँड कोंकणी अँड हाव टू कीप कोंकणी अलायव्ह. ताणें म्हाका थोडे इन्फॉर्मेशन दिलां. म्हाका तूं जाय तुमी एक आरटी एप्लिकेशन केल्लें हांवें आयकलां. फ्रॉम 2003 ऑनवर्ड्स युनेस्को खंय फंड्स धाडीत आसा टू गोवा कोंकणी अकॅडमी टू कीप कोंकणी अलायव्ह, टू हॅव अ डुअल पॉलिसी टू प्रोटेक्ट रोमी स्क्रिप्ट. दॅट इज द ओनली वे टू कीप कोंकणी अलायव्ह इन गोवा. पूण तुमी जाणात, तुमी पळयलां गोवा कोंकणी अकॅडमीन रोमी लिपी पासून कितें तरी केलां, कांयच ना. कितें तरी तुमी वाचलां खंय पेपराचेर आयलां की गोवा कोंकणी अकॅडमीन रोमी लिपी पासून अशें कोत्ता म्हणून. पूण ते म्हणटात वी आर फॉर बोथ द स्क्रिप्ट. कोणाक फटयतात रे बाबा. तरी हो इतलो दुडू तेणी पळय धाडला तो खंय गेला, तुमी कित्याक पासत वापरलात तो आमकां जाणा जावंक जाय. त्या पासत एक आरटी एप्लिकेशन करूंक गरज आसा. इज द युनेस्को सपोर्टिंग द गोवा कोंकणी अकॅडमी इन एनी वे टू कीप कोंकणी अलायव्ह. How much money has come to you so far, and what has been done to implement what they have this thing asked you? हे आमच्या दोळ्या मुखार चलता, आमच्यान कांयच करूंक जायना. पूण जे आमी मोड सुरू केला अंडर GKF म्हाका दिसता एक बरें मोड. जाय ते मुखार वचोंक जाय. उगी रावन कांय जावपाचें ना. ते एकामेकाच्या खांद्यार आर्म धरून जोखून आमकां फार मारतले जशें आतां ह्या केपीन चल्लां. फादर मोजीन जायत कितें कोत्ता तें तुमी जाणात. आमचेच मनीस आमचेच दुश्मन. हें आसतलें सगळ्याकूच आहा तें आमकांच न्हय सगळ्यांकूच आहा. आमी उगी रावंक फावना. आमी आमचो हेतू कितें तो मतीन दवरून फुडें वचत रावंक जाय. त्या पासत हांव ह्या GKFाक बरें हे सावंड येता आनी तांच्या वावराक म्हजो तरी फूल सपोर्ट आसतलो म्हूण सांगता. एंड म्हजो पूत रॉन फिडेलिस ताणें सांगलां आपलो फूल सपोर्ट आसतलो म्हणून. ही इज अ जॉयंट एडिटर ऑफ GTV गोवा. GTV गोवाचो जॉयंट एडिटर. आनी कितेंय जाय जाल्यार GTV just like YouTube is supporting some parties today, giving the opposition of liberty. ते भाशेन आमकां GTV will always stand by us. That much guarantee I can give. तुमी कितें व्हिडिओ करात आनी ताका दाखयात आमच्यान करूं येता. तो इतलें सांगून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. बाकीच्यो खबरो तर सगळे दुसरे उलोवपी उलयतलेच. पूण हें एंडेंजर्ड लँग्वेज स्टेटस ऑफ कोंकणी should be a strong bell for us to ring in our ears to take action. देव बरें करूं.